मोगचनो तुमका प्रणाम. कार्मेल किरण मीडियाक परत्यान स्वागत. आपल्या 80 आणि 8 वर्सां प्रायर सर्गतेवशी मेटा कडलो पापा फ्रांसिस लोकासो पापा मुन्ना वाडलो. लातीन अमेरिकातावनो पापाच्या पदवेक सोडलेलो पयलो पापा तो. पापा जावन जायत्या नवे संवाक कारण जाल्लो पापा सदां रोमा भितर आनी रोमा भायर शांती आनी दयाळायेचो संदेश पसारता. अर्जेंटिनाचो कार्दिनल जॉर्ज मारियो बेर्गोग्लियो 2013 मार्च 13 वेर पापा जावन विंचून आयलो. पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पापा फ्रांसिस जायत्या नवे सवाक नावाड. पोप फ्रांसिस became the first of many things. थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरता पळया. तो मुळाव्यान एक जेजुईत आनी जेजुईता पैकी पयलो पापा म्हळ्यार पापा फ्रांसिस. तो लातीन अमेरिकातावन विंचून आयिल्लो पयलो पापा. पापा जातच फ्रांसिस म्हूण नांव विंचुल्लें हाणेंच पयलें. आपणसो पूर्वाधिकारी प्रिडिसिजर म्हणून इंग्लिशान म्हणटा हांव पापा बेनेडिक्ट 16वो जीवन आसतनाच तो पापा जावन विंचून आयिल्लो. अशें घडचें पयलें पूट पापाच्या रावळेरांत रावन आसतना पेपल पॅलेस म्हणटा आमी वातिकनाच्या गेस्ट हाऊसान रावन अधिकार चलयल्लो पयलो पापाय होच जावन आसा. हेर खंयच्याच पापान भेट दिनातल्या राष्ट्रांक भेट करचें धैर्य घेतिल्लें पापा फ्रांसिसा. धाकल्याक इराकातावन कोर्सिकाक. मुस्लिमां सांगता मनशा भाऊ बांदवपणा विशीं डिक्लेरेशन वा परगटणी केल्ली ह्याच पापान. पवित्र सभेचे आडळते चलोवचे तें कावन्सील ऑफ कार्डिनल्स रचिल्लें पापा फ्रांसिसान पयलें. रोमांतासच्या पापाक सगळ्या संवसारा विशीं समजुनी जोडूंक कश्ट. ह्या दिशेन संवसाराच्या 5 कोनशातावन 5 कार्दिनलांक आपणाक मोग करूंक ताणें विंचल्लें आनी ते तवळ तवळ मेळून संवाद चलयताले. आनी आमकां भारतीयांक एक संतोशाची गजाल म्हळ्यार आमचोच मुंबयचो आदलो आर्चबिशप अदीक मनादीक ऑस्वर्ड कार्डिनल ग्रेशियस ह्या 5 जाणांच्या जमतेंतलो एकलो. वातिकनाच्या कुर्यांत म्हणजे आडळत्या वेवस्थेंत स्त्रियांक आनी लायिकांक अवकाश करून दिल्लें ह्याच पापान. सिनोदा खातीर सगळ्या संवसारभराच्या कातोलिकांचें समालोचन केल्लें ह्याच पापान. द फर्स्ट वन टू एबॉलिश द पॉन्टिफिकल सिक्रेसी फॉर सेक्शुअल एब्यूज केसेस अँड टू फॉर्मली रिमूव द डेथ पेनल्टी फ्रॉम द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च. मारियो जोस आनी रेजिना मारिया हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडो जावन अर्जेंटिनाच्या बुएनोस आयरिसांत जल्मल्ल्या पापा फ्रांसिसान हें सक्कड केल्लें एक धाकलो रस्ते खातीर खंडीत न्हय. आपणाक जायत्या संगतींनी पयलो पापा जायजे म्हणचो कसलोच अंगलाप ताका नातलो. आपल्या 12 वर्सां आनी 1 म्हयन्याच्या अधिकारा अवधेंत ताणें रेकॉर्ड रचूंक हें सक्कड केल्लें बिलकुल न्हय. आपणें पापा जावन विंचून आयिल्ल्या सुरवेर ताणें इवांजेली गाउदियम नांवान एक गवळीक पत्र बरयलेलें आसा आनी त्या पत्रांत आपणाच्या पापाल हुद्द्याचो दिश्टावो तो स्पश्ट करता. रोड मॅप फॉर हिज पॉन्टिफिकेट. आनी ह्या दिश्टव्यांत 3 प्रमुख संगती उठून दिसतात. एक एनकाउंटर म्हळ्यार एकामेका भेटचें मुखार मुखार मिलागत करची. दुसऱ्यान एक्सचेंज एकामेका बोगणां जाणवाय चिंतना अदल बदल करच्यो. आनी कोलेजियलिटी सांगाता मेळून निर्धार घेवचो. एकल्यानच अधिकार चलोवचो न्ही, एकल्यानच निर्धार करचो न्ही, बगार सांगाता मेळचे, सांगाता बोगणां जाणवाय विचार
मंडन करचे अदल बदल करचे त्या उपरांत सांगता मेळून एक निर्धार करचो. या विशिष्ट आणि अनन्य वाटेन चलिल्ल्यान तो आज येदळूच उल्लेख केल्ल्या संगतींनी पयलो पापा म्हूण नांवाड. प्रायच्या दृश्टेन पळयलें तर पापा फ्रांसीस चरित्रेंतलो दुसरो प्रायस्त पापा, द सेकंड ओल्डेस्ट पोप इन हिस्ट्री. तर प्रायस्त पापा कोण म्हूण सवाल उपजोवचे सामान्य. पापा लिओ 13 तो 1903 इसवेंत 93 वर्सां म्हणजे 93 वर्सां प्रायर अंतर. पापा बेनेडिक्ट 16 95 वर्सां जियेलो, पूण ताणें आपल्या 85 वर्सां प्रायर 85 वर्सां 2013 इसवेंत पापाल हुद्द्याक राजिनामो दिल्लो ते आमी मतीन दवरचे. आतां पापा फ्रांसिसान रचिल्ल्या कार्दिनला विशीं समजूया. आपल्या 12 वर्सांच्या अधिकारावधींत पापा फ्रांसिसान 109 कार्दिनलांक 109 कार्दिनलांक नेमल्यांत आनी हांकां आतां ताच्या उत्तराधिकारीक म्हळ्यार नव्या पापाक विंचूंक अधिकार आसतो. आतां वट्टूक 252 कार्दिनलांसून तांतल्या 80 वर्सां सकयल्या 135 कार्दिनलांक मात्र नव्या पापाच्या विंचवणेंत ओट घालूंक अवकाश आसतो. तांकां आमी कार्डिनल इलेक्टेड्स म्हणून आपयता. आतां पापा फ्रांसिसान अंतरराष्ट्रीय मट्टार हातीन घेतिल्ल्या आपोस्तोलीक भेटे विशीं समजोवया. पापा फ्रांसीस शांतीचो आनी दयाळायेचो वांजेल परगटोवन संवसार भोंवला. आपोस्तोलीक भेटेक लागून 7 फावटी तो इटली भायर गेला. ह्या संदर्भार सुमार 75 राष्ट्रांची ताणें भेट केल्या. किलोमीटर लेखान मेजचें तर फाटल्या 12 वर्सांनी ताणें सुमार 4,60,05,000 4,65,000 किलोमीटर पयण केला. इटली भायर ताणें सुमार 37 पयणां केल्या. पापा फ्रांसिसान कितल्या सांत आनी सांतिणीक उबारला वा आल्तारीचो मान दिला हे सवाल मोतीन उपजोवचे वाचपी. पापा फ्रांसिसान सुमार 900 जणांक शांतीपणाचो कुरो दिला. हांतली थोडी नांवां उल्लेख करची तर ताचेच आदले पूर्वाधिकारी म्हळ्यार आदले पापा जॉन 23, जॉन पॉल II आमच्या बचपेक आयिल्लो तो आनी पॉल 6 हे पापा जाल्यार उरलीं थोडी नांवां पळया. कोलकत्ताची मदर तेरेसा, तशेंच 1980 इसवेंत दुष्कर्मीच्या गुळ्यांक बली जाल्लो साल्वादोराचो आर्चबिस्प ऑस्कर रोमेरो ही थोडी नांवां आसात. अशें सांतीपणाक उबारल्यांच्या पट्टेंत ओट्राटोचे मार्तिरी आसात. दक्षिण इटलीच्या हांकां 1480 इसवेंत 1480 इसवेंत ओट्टोमानाच्या सैन्यान म्हळ्यार मुस्लिमांनी जिवेशी मारले. वातिकाना प्रमाणे हांचो संकोचो 800 आसा. अशे सुमार 900 जणांक सांतीपणाक उबारन पापा फ्रांसिसान एक नवोचो दाखलो रचलो. हाचे पयलें पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या 20 वर्सांच्या अधिकारावधींत सुमार 483 जणांक 483 जणांक सांतीपणाक उबारले. सांतीपणाक उबारचे पयलें आमकां कळीत आसा एका व्यक्तीक भाग्यवंतपूण ओलायतात. पापा फ्रांसिसान भाग्यवंत म्हणून पासारल्यांचो संख्यो सुमार 1350. पापाच्या अधिकारावधींत आनी एक दिसून येवचो प्रमुख विशय म्हळ्यार ताणें बरोवची अपोस्तोलीक पत्रां वा गौळीक पत्रां वा इंग्लिशांत आमी एन्सायक्लिकल्स म्हणटा. पापा फ्रांसिसान आपल्या 12 वर्सांच्या अधिकारावधींत येदोळ म्हणसर वट्टूक 4 अपोस्तोलीक पत्रां वा एन्सायक्लिकल्स बरयल्या. मोठ्यान तांची वळख दिवची जाल्यार पयलें लुमेन फिदेई 2013 इसवेच्या
जुनाच्या 29 तारखेर परगटलेले हे पत्र भावार्थ वयर उजवाड फांकोवचे संगी आमकां कथोलिकांक देवाच्या मोगाचेर विश्वासूंक आनी क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक आपोवण दिता. हे पत्र बरोवंक सुरू केल्लें पापा बेनेडिक्ट 16व्यान आनी सोंपयल्लें पापा फ्रांसिसान म्हणून आमी मतीन दवरी. दुसरें पत्र लाउदातो सी. हे पत्र 2015 इसवेच्या मेच्या 24 तारखेर परगट जालें. परिसराचें रक्षण करचे विशीं सगळ्या मनशाकुळाक हे पत्र जागृत करता. अभिवृद्धीच्या नांवान जावच्या परिसराच्या देसवाटेचे वस्तुवादाचे म्हळ्यार कन्झ्युमरिझम हाचें तो खंडन करता आनी आमच्या वातावरणांत जावच्या परिसर मालिन्य आनी नासा विशीं परिसरांत जावची बदलावन आडावचे विशीं क्रम घेवंक सरकाराक तशेंच लोकांक तो आपयता. तिसरें पत्र ताणें बरयल्लें फ्रातेल्ली तुती. हे पापाचें तिसरें पत्र 2020 ह्या वर्साच्या ऑक्टोबर 3 तारखेर परगट जाल्लें हें पत्र भाऊ बांदवपणा विशीं आनी सामाजीक इश्टगते विशीं फ्रेटर्निटी आनी सोशल फ्रेंडशिपा विशीं उलयता. आमचे मदें आसचे जाती कातीचे पागोर काडून उडोवन हो संवसार एक कुटाम जावन रुपीत करच्या गरजे विशीं उजवाड सांगता हें ताचें तिसरें पत्र. 11चें निमाणें आनी 4थें पत्र दी लेक्सित नोस. पापा फ्रांसिसान आपणाचें हें 4थें आनी 11चें गवळीक पत्र आदल्या वर्सा 2020 आनी 4 वर्साच्या ऑक्टोबराच्या 20 आनी 4 तारखेर परगटलेलें जावन आसा आनी ताचें नांव दी लेक्सित नोस म्हळ्यार ताणें आमचो मोग केलो. संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान धांवन आसतना जेजूच्या मोगाची पाट धरूंक तो हांगसर उलो दिता. ह्या गवळीक पत्रांत सांगता अपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स म्हूण आसा. एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स म्हणून पापान दिवची शिकोवन वा दस्तवेजां पापा फ्रांसिसान 7 एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स बरयल्या. एक्झॉर्टेशन्स म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा म्हळ्यार बुधबाळ सांगची. हांगा भावार्थ्यांक तांचो भावार्थ जिवाळ आनी क्रियाळ रितीन जिवोवच्याक वा एका निर्दिश्ट विशयाचेर वा पंतफानाचेर बुधबाळ सांगच्याक पापान बरोवची गवळीक पत्रांच एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स म्हणटात. ताणें बरयलेलें पयिल्लें एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन इवांजेली गाउदियुम 2013 इसवेंत परगट जालें तर ताचें निमाणें अपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स सेस्ट ला कॉन्फियान्से नांवाखाल 2020 आनी 3 इसवेंत परगट जालें. हें ताचें निमाणें एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स जेजूचे ल्हानफूल लिसियाची सांत तेरेज जल्मोन 150 वर्सां जाल्ल्या संदर्भी बरयलेलें जावन आसा. ताच्या मदें ताणें 3 पोस्ट सिनोडल एक्झॉर्टेशन्स बरयल्या. तशें म्हळ्यार एका निर्दिश्ट विशयाचेर बिस्पाची सिनोद सभा चलता ती चलले उपरांत थंयसर भासाभास जातना विशय उल्लेख केल्ले आसात आनी ते जिणयेन पाळच्याक पापान दिवचें मार्गदर्शन. आनी अशें पापान ह्या रितीची 3 दस्तावेजां बरयल्यात पोस्ट सिनोडल एक्झॉर्टेशन. एक आमोरिस लेतिसिया हें 2016 इसवेच्या मार्चच्या 19 तारखेर परगटलें. कुटुंबा विशीं सिनोद चल्ली त्या उपरांत ताणें बरयल्लें वा लिखिल्लें दस्तावेज पोस्ट सिनोडल दस्तावेज जावन आसा आमोरिस लेतिसिया. तशेंच क्रिस्तूस विवेक म्हळ्यार युवजनां विशीं एक सिनोद सभा चल्ली त्या उपरांत ताणें युवजनांक उद्देशून बरयलेलें पत्र जावन आसा क्रिस्तूस विविध. आनी क्वेरिदा अमेझोनिया म्हळ्यार पान अमेझॉन प्रदेशा विशीं एक सिनोद सभा चलली. हाचे विशयंत 2020 इसवेच्या फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर क्वेरिदा अमेझोनिया म्हणचे एक पोस्ट सिनोडल एक्झॉर्टेशन ताणें बरयलेलें आसा. ह्या सांगता आनी 2 एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन्स आसात.
एक आधुनिक संवसारांत पवित्रपणाक उलो दिवच्या विशयाचेर गौदेते एत एक्झुल्ताते हे 2018 इसवेच्या मार्च 19 तारखेर प्रगट जालें आनी आखरेक लौदाते देवूम हे 2020 इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर परिसर राखणे विशीं आमकां आसच्या जबाबदारी विशीं जागोवन बरयलेलें. तुमकां कळीत आसा हाचे पयलें एक गवळीक पत्र एन्सायक्लिकल ताणें परिसर रक्षणे विशीं बरयलेलें आसा. तें जावन आसा लौदातो सी. ताचो आनी एक वांटो जावन आसा हे लौदातो देव म्हूण आमी सांगेत. पापा फ्रांसिसान सुमार 60 मोतो प्रोप्रियो कागदां बरयल्या. अशें म्हळ्यार ताणेंच जावन कोणेय विचारिनासतना वा सांगनासतना बरयलेली दस्तावेज. ह्या दस्तावेजा मुखांतर पवित्र सभेंत आनी प्रत्येक जावन वातिकनांत रोमाच्या दियेसींत कॅनन लॉ सुदारण करचे ते, वातिकनाची न्याय व्यवस्था बरी करचे ते, भुरग्यांक आनी लैंगीक अत्याचारांक वळख जाल्ल्यांक रक्षण दिवचे ते, पापान विशेष सुदारण हाडचे खातीर ही पत्रां ताणें बरयलेली जावन आसा. पापा फ्रांसिसाची भलायकी तितली बरी नातली तरी, प्राय वेगान धांवतली तरी, पवित्र सभे भितर आनी भायर जायती पंतवनां आसलीं तरी, कित्याक थोडे म्हणटाले हो बारी वेगान वेते आसा, हो चड प्रोग्रेसिव्ह थोडे म्हणटाले जाल्यार हेर थोडे म्हणटाले ना हाणें हाडिल्लीं सुदारणां पावनांत आनीकी बदलवण्याची गरज आसा. असल्या सर्व पंतवनां मदीं पापा सदां क्रियाळ जावन आसलो. मात्र न्ही ताच्या भेटे मुखांतर तो लोकांक भेटतलो. थोड्यो दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरतां. पापा हर एका बुधवारा सान पेद्रूच्या चौकेंत आयिल्ल्या यात्रिकांक भेटता. हाका वेडनसडे जनरल ऑडियन्स म्हणटात. जे कोण रोमाक यात्रेक पयना गेल्यात तुमी खंडीत जावन बुधवाराचे सान पेद्रूच्या चौकेक सेंट पिटर स्क्वेराक येतात आनी थंयसर पापा भेटूंक येता आयिल्ल्या यात्रिकांक. असले सुमार 500च्या सडीत जनरल ऑडियन्स पापान चलयल्या. कार्दिनलांक विंसच्या वा रसच्या प्रक्रियेक आमी कन्सिस्ट्री म्हणटा. पापान सुमार 163 कार्दिनलांक नेमचे ते येदोळ असले 10 कन्सिस्ट्रीज म्हळ्यार पापा कार्दिनलांक रस किती एक जमत ताणें चलयल्यात. वट्टूक 10. 900 भाग्यवंतांक सांतीपणाचो कुरो दिला. येदोळचो हाचे विशयंत हांवें तुमकां विबर दिला. पापान थोडी विशेष वर्सां परगटल्यांक. धार्मिकांचे वर्स 2015 तावन 2016, सांजुजेचें वर्स 2020 तावन 2021 आनी कुटुंबाचें वर्स 2021 तावन 2022. 4 जागतीक युवा दीस वर्ल्ड यूथ डे चलयल्या. आता 4 जागतीक युवा दीस म्हळ्यार खाली एका दिसाचो संभ्रम न्ही, बगार जायते दिसाचो संभ्रम. असले 4 वर्ल्ड यूथ डे ताणें संभ्रमल्यात. मात्र न्ही तो खुद्द जावन थंयसर गेला आनी युवकां सांगता तो रावून ताणें तो संभ्रम आचरण केला. पयल्यान पयलें रियो दे जेनेरिया, क्राको, पनामा आनी लिस्बन असल्या गांवांनी तो युवकां सांगता वर्ल्ड यूथ डे आचरण करूंक गेला. ह्या सांगता मुखार भोवन निबडिनो 2 जुबलेव ताणें घोशण केल्यात. 2016 इसवेंत दायळेचो जुबलेव, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुबिली ऑफ मर्सी आनी हे वर्स 2025 इसवेंत बुरवशाची यात्रिकांक देयकाल आनी एक सादारण जुबलेव ताणें आसा केला. इतल्यो थोड्यो संगती आमच्या पापान ताच्या 12 वर्सां आनी 1 म्हयन्याच्या अधिकारा अवधेंत कर्ण दाखयल्लें जावन आसा. आतां परत्यान सांगता हे धाकले रस्त्या खातीर पापान केल्लीं कामां न्ही, बगार लोकांमोगाळ जाल्लो पापा लोकांक सांगाता घेवन पवित्र सभेक मुखेलपण दिवचें ते ताणें मुखार वता आसतना ही घेतिल्लीं क्रमां आनी त्या देखून तो आज रेकॉर्ड ब्रेकिंग पापा जावंक पावला. आनीकी असल्यो हेर जायत्यो संगती घेवन तुमचे मुखार आमी येतले हांव. त्या देखून पळोवनच रावा कार्मेल किरण मिडिया. देव बरें करूं. मोग आसूं.